नमस्कार, माझं नाव पूनम धोंड आहे. मी बेतोडा फोंडा इकडनं आलेले. हॅलो, नमस्कार. मी रूपा महेश नाईक, करंजाळे पणजीहून आली आहे. हॅलो, मी गौरी सालेलकर मिरामारहून 50 वर्षांची साडी नेसून आली आहे, पुराणी. मी प्रियदर्शनी संस्गिरी, मी करंजाळे कामत क्लासिक. हॅलो, मी नेहा राजाध्यक्ष. माझा साडीचा प्रकार पैठणी, तालिगाव, पणजी. नमस्कार. नमस्कार, हांव तेजल केळुस्कर, आल्तीन ह्या वाठारांतल्यान आयला आनी म्हाजी आज साडी न्हेसला ती महेश्वरी सिल्क. थँक्यू. हे सीमा केळुस्कर. तुमकां आतां कापड, साडी आनी वेगळे कापड न्हेसोवपाक सगळ्यांक तुमकां दाखयतली. आनी ते कापड ल्हानपणांतल्यान शिकलां की बॉम्बे एकदां आत्या कडेन आसलें आनी त्या माळ्याचेर मराठी फिल्मान कापड न्हेसोवपी आशिल्लें आनी ती ताका घेवन वताली मराठी पिक्चरान मातशें हेल्पाक बीन. तेन्ना हें हार्डली 10th बी आशिल्लें. आतां बऱ्याच जाणांक ते लग्नाक, हळदीक बी वचत जाल्यार ताका व्हरता न्हेसोवपाक, वेडिंग्स आनी बाकीची फंक्शनां आसल्यार ते न्हेसोवपाक बी वता. सो तुमकां ते आतां वैभवी केळुस्कराक न्हेसोवन ते दाखयतलें. तेन्ना तुमी ते पळोवचें कशें न्हेसयता कापड, साडी आनी वेगळे पद्दतीन आनीकूय तुमकां दाखयता ते पळोवन तुमी घेवचें. न्हेसून दाखयता ती सारकी पळयात. कशें लावंक जाय, येदे व्हडले उक घेवंक जाय आनी फूल कापड न्हू ह्या उकान घेवंक जायना, फक्त इतको असो घेवंक जाय म्हणजे ती चलताना पीन आपोआप फुडें फाटी वयता, पिनना.
रुपा महेश नायक करंजायेच्यान आयलां. हांव ही साडी न्हेसलां पळय, ही तुमी सगळीं जाणा आसतलीं की ही कुळमी साडी, गोवन साडी म्हणून आतां ताका नामांकन जालां ताजें. पूण ही कुळमी साडी आनी पयलीं आमी ल्हान आसतना म्हजे बापायचें दुकान आशिल्लें, आमी ह्यो साडयो विकतालीं आनी तेन्ना आमी हाका गावड्यांचें कापड म्हणटालीं. हे गावडी म्हणजे कुळमी लोक सावथाक जी आसात ती चडशी ह्यो साडयो घेतालीं आनी थंय सावथाचे लोक चडशी कुळमी लोक न्हेसतालीं ही साडी. पूण ही साडी न्ही, ह्या साडयेक म्हजी आठवण म्हणल्यार हिका 45-50 वर्सां तरी जाले आसतली. ही आमच्या घरांक आशिल्ली, म्हणजे आमीच विकतालीं म्हणटकीर एक आमच्या घरांक आशिल्ली, आमच्या आरमारीक पडून आशिल्ली. ती आमी आई कडल्यान हाडली आनी आमी आतां ती हें जालें म्हणजे ताजें आतां आमी न्हेसपाक लागलीं. आनी ही हांगाच ह्या गोंयाकच हातमागाचेर ही जाल्या ही साडी. आनी हाजो हातमाग हांगा कानोळे बार्देसांक आशिल्लो. एक बार्देसांक कानोळे आशिल्लो आनी दुसरो आशिल्लो बस्तोड्या म्हापशां आशिल्लो. कानोळे आशिल्लो तो रंगनाथ नरशिंव कामत आनी हांचो हातमाग तोच तयार करतालो ह्यो साडयो. आनीक बस्तोड्या आशिल्लो तो एलेक्स रास्किना म्हण DYSP आसा पळय तांचे फॅमिलीचो आशिल्लो. थंय ह्यो बार्देसांक ह्यो साडयो तयार जाताल्यो आनी आमी त्यो मडगांवां हाडून सालसेतींक त्या कुळमी लोकांक विकतालीं. म्हणजे आमचे कडेन म्हाका आज खूब खोशी जाता की आमीच विकताल्यो त्यो साडयो आज हांव न्हेसून तुमच्या मुखार आयलां. आनी म्हाका खूब अभिमानूय आसा ह्या साडयेचो, कित्याक म्हजो बापूय म्हजो आजो ही साडयो विकतालीं आनी आमचो हाजोच धंदो आशिल्लो. थँक्यू एवरीवन. नमस्कार, हांव गौरी सालेलकार, पणजेच्यान आयलां मिरामारच्यान. ही हांव न्हेसल्या ती साडी 50 वर्सां पोन्नी. ही म्हज्या आते भयणीन म्हाका दिल्ली. ताणें स्वता हें सगळें भरलां. पयलीं तश्यो साडयो भरतालीं म्हणजे ताजेर गॉज किंवा गॉजाचो कपडो मारून ताजेर क्रॉस स्टिच करून मागीर ते कापून तेजी सुतां ओडून त्या साडयेचेर येताले, म्हणजे पोंच्या कपड्याचेर येताले. अशें खूब लोक कितें म्हणजे कपड्यांचेर ब्लावजांचेर ताजेर अशें भरतालीं. ही म्हज्या आते भयणीन दिल्या. म्हजी आते भयण म्हज्या आवय परस सोडली आनी पयलीं म्हज्या फाटल्यान म्हजी भयण जातकीर तांणी म्हाका आपले म्हारान व्हरून ल्हानपणान साकून ताणें म्हाका पळयिल्लें, म्हणजे शाळेन शिकयिल्लें ते शिकयतालें बालवाडीन. आनी तेन्नाच्यान हांव ताका, ताजें नांव हरशीं जयंती, पूण हांव ताका जयूबाई म्हणटालें. आनी ताका लागून सगळीं म्हजीं भावणां, बापोल भावणां सगळीं जयूबाई म्हणपाक. आतां तें हांगा हयात ना, पूण ताजी याद म्हणून हांव ही साडी अशी दवरल्या आनी म्हाका ती खूब आवडटा. आनी इतली आवडटा की ताजी एक ताणें केल्ली आनी म्हाका ताणें दिल्ली 50 वर्सां पयलीं, म्हणजे म्हजें लग्न जावचें पयलीं. म्हणजे त्या खातीर हांव ती आज न्हेसून आयलां. आनी हाजेर इतलो की म्हज्या चलयांचो पसून दोळो आसा की केन्ना आपल्याक दिसली काय म्हणी. आनी अशी बरी साडी आनी ताका खूब कश्ट आसात म्हण ती म्हाका ती परती न्हेसून म्हणजे पिंतली अशें भंय दिसता. ताजी खूब कलाकुसरी आसा ताका, म्हणून त्या साडी हांव मुद्दम ती फ्लॉन्ट करता. थँक्यू. तर म्हाज्या ह्या साडये मागे तशेंच एक भावना आसा. तर सांगपाचें म्हणजे म्हाजे 2 चलयो, व्हडल्याचें लग्न जाल्लें आनी म्हाजो नातू तेन्ना 4 वर्साचो आशिल्लो आनी धाकट्या चेडवाचें लग्न ठरलें. तर आतां म्हटलें ते चेड्याक घेवन कशी आमी वतलीं. तर तुमी चला बरें तुमकां जाय तसलें नो बजेट, तुमकां जाय तसली साडी हाडा, व्हंकलेक बरीशी साडी हाडा म्हणून सांगलें. तर ती मुंबय गेली. तेंच्यांनी सुंदर साडी हाडल्यो, नल्लींतल्यान हाडल्यो, महाराणींतल्यो हाडल्यो. परळ्याक महाराणी म्हणून बरें सुंदर शॉप आसा, थंयसून साडी हाडल्यो आनी म्हाका हाडून नाका. म्हणल्यार म्हाका पण एक साडी हाडा बरीशी. तर तेंच्यांनी म्हाका साडी हाडली, पण म्हाका ती पसंत पडूना. आनी आमकां सोयऱ्यांक ज्यो साडयो काडपाच्यो आसता लग्नाक पळय, त्यो काडपाक मागीर ती येयली परत. आतां म्हणल्यार तुमी बाबूक पळया, हांव आनी म्हाजी भयण आमी वयता आमचें दडवट काडपाक. सो आमी गेली कोल्हापुरा वालावलकर हाडे. हांव म्हाज्या भयणींकी बीन सगळ्यांक साडयो पळयता. तर म्हाका ती शोरुमान साडी दिसली, म्हाका ती खूब आवडली. पदरावरती नासरा मोर हवा, आई मला शालू नेसवनवा, मानेवरती डोलतो अंबाडा, त्यावर माळेला मी गजरा, कानात डोलते लोंबके. ही पैठणी माझ्या आईची आहे. आई बाबांच्या लग्नाचा वाढदिवस 50वा. तेव्हा ही पैठणी माझ्या आईला आम्ही 5 बहिणींनी पैसे जमा करून पैठणी घेतली. तिला खूप हौस होती पैठणी असायची.
पण त्यावेळी तिच्याकडे पैसे नव्हते, खूप अत्यंत गरीब होती. मग आमचे लग्न झाले तेव्हा जेव्हा 50व्या लग्नाचा वाढदिवस होता म्हणून आम्ही 5 जणींनी तिला ही पैठणी घेतली. तेव्हा तिला इतका खूप आनंद झाला, इतका आनंद झाला की पैठणी बघून ती खूप आनंद झाली. नमस्कार, माझं नाव पूनम धोड. मी फोंड्याहून आले आहे आणि ही माझी आईची साडी आहे आणि ही पटोला सिल्क आहे. तिच्याकडे 2-3 पटोला सिल्क साडी होती, मला पाहिजे होती म्हणून मी तिच्याकडे भांडून तिच्याकडनंही तिची साडी घेऊन आले. ती द्यायला तयार नसताना मग नंतर म्हणे नाही घेऊन जातो म्हणून. पहिले नाही म्हणून तिने खूपदा हे केला, नंतरला म्हटले नाही तू घेऊन जा, तुला आवडते तरी नेसतो म्हणून. म्हजें नांव शैला कामत. तुम्ही सगळ्यांनी आवय भयण सगळ्यांच्यो साडयो सांगल्यो. ही म्हजी साडी म्हज्या बेस्ट फ्रेंडान दिला. 1973 मेडिकलान जेन्ना जॉयन जालें ते म्हजे रूममेट आशिल्ले आनी म्हजे क्लासमेट. आनी आमच्या क्लासीची एक स्पेशालिटी आशिल्ली जी म्हाका आतां सांगपाक कांय दिसना. आमच्या क्लासीची ओन्ली क्लास इन होल मेडिकल कॉलेज, तातूंत 8 क्लासमेट पेर आशिल्ले आनी खंयच नासले. पयलीं 10-15 चली आसतले. सो मेडिकलाक गेले की चलयेचें लग्न ठरलेंच म्हूण समजुपाचें. आतां तशें ना, आतां उलटा जालां. 10 चले आसतात, 90 चली आसतात. सो म्हजे लव मॅरेज, ताजें बी लव मॅरेज. सो ताजे आमच्या दोगांचे क्लासमेट, ताजो घोव न्ही. सो आमी तेन्ना क्लोज आशिल्ली न्ही अजून सुद्दां. सो जेन्ना हांव रिटायर जालें न्ही तेन्ना ताणें म्हाका ही साडी दिली आनी म्हजेर ताजो खूब जीव. ताजें नांव डॉक्टर बिना कंटक, वास्को रावता तें. आनी ताजी साडी दिली न्हय म्हणून हांवें मुद्दम हो डिजायन केलो ब्लावज. म्हजे परस वेगळो लटकन हें सगळें हांवें केलां. ब्लावज शिवून घेतला, बाकीचें सगळें हांवें केलां. कित्याक म्हाका साडयो ब्लावज डिजायन करपाक खूब आवडटा आनी हांव भरून करतां थोडे. म्हाका रेडीमेड आवडना, सो ती केला. पूण कित्या खातीर हांव ताजी साडी सांगलें तुका, ताजो म्हजेर इतलो जीव आशिल्लो. आनी मागीर ताणें MBBSूच करून तें चोगलेन जॉयन जालें, SMRCन जॉयन जालें आनी हांवें मेडिकल कॉलेजीन कंटिन्यू केलें. ताणें म्हजो हात केन्नाच सोडूंक ना. पूण हांव इतलें फुडें वचत रावलें की म्हाका केन्ना यादूच ना ताजो हात तसोच आसा जसो हांव हॉस्टेला वयले सोडून गेल्लें तशें. आनी तें म्हजे भयणीक मेळटालें. सो म्हजे भयणी कडेन तें सदांच म्हजी खबर घेतालें, पूण म्हाका तें मेळनाशिल्लें. सडनली मागीर आमच्या क्लासीची जेन्ना रियुनियन सुरू जाली न्हय आनी म्हजेंय मातशें लायफ सेटल जातकूच म्हाका लक्षांत गेलें कोण तरी एकट्यान म्हजेर भयंकर प्रेम केलां आनी तें सदांच म्हज्या खातीर रावलां, पूण म्हाका त्यो यादूच ना. सो म्हाका खुबदां ताजे विशीं भरपूर गिल्ट आसा की ज्या मनशान खूब प्रेम केलें पुणून हांव इतलें फुडें वचत रावलें की म्हाका फाटल्यान पळयलेंच ना. सो तुमच्या आयुश्यान जे कोण आसा न्ही आनी जे तुमचो हात सोडना तांचो हात हांवें ताजो हात सोडून नाशिल्लो पूण म्हाका याद नाशिल्ली. सो ही साडी हांव मुद्दम ते यादी खातीर न्हेसलां. माझे नाव आसा तेजल केळुस्कर. हांव आल्तीन ह्या वाठारांतल्यान आयलां. सो आज हांव जी साडी न्हेसला ही महेश्वरी सिल्क साडी. ही साडी आसा पळय ही महेश्वर म्हणून एक गांव आसा मध्य प्रदेशान. तातून केल्ली इन 18th century बाय द क्वीन अहिल्याबाई होळकर. ओके, सो तिका खूब आवड आशिल्ली आर्ट आनी क्राफ्ट करपाची. सो ती सदांच अशी कार्विंग करी टेम्पलान नाजाल्यार तिच्या इवन त्या फोर्टान आजून सुद्दां ती तिची जी कार्विंग केल्ली आसा ती आजून थंयसर आसा. सो ही साडी मेन तिणें कारिगर हाडून सुरतचे कारिगर हाडून तिणें केल्ले आनी ही मागीर ती आपल्या रिलेटिव्जांक जावं गेस्टांक दिताली. म्हज्या खातीर ही साडी स्पेशल कित्याक ती सांगता कारण हो कलर म्हाका खूब आवडटा. आनी सेकेंड थींग हाज्या फाटल्यान बेस्ट स्टोरी आसा. जाल्यार ही साडी आसा पळय आमी लोक उत्सवांतल्यान घेतला, खंय वचूं पडूना आमकां. आनी ही साडी म्हज्या मांक खूब आवडली. बट तिणें अशें आमी एक डील केली कारण प्रायस खूब हाय आशिल्लो तेन्ना ही न्यूच साडी आनी आमी डील केली आनी तो शॉपकिपर म्हणपाक लागलो नाही मॅडम नाही होगा. आनी आमी म्हज्या मान म्हणलें सुद्दां की ना म्हज्या नशिबान आसा जाल्यार मेळटली. 10 दीस लोक उत्सवाचे जाले. 10व्या दिसा पळयत जाल्यार साडी ती थंयच लाविल्ली आसा. आनी लास्टाक ताणें शॉप बंद करतना मेळ्ळें. ते म्हणटात पळय की नशिबाचो खेळ, नशीब आसल्यार मेळटाच. सो तिणें येवन आमकां ती घरा अशी स्टोरी सांगली की म्हाका ही साडी खूब आवडिल्ली आनी लास्टाक म्हाज्या हितून ती आयलीच.
आणि माझ्या खातीर स्पेशल कारण एक चली असता पळय फर्स्ट टायम जेन्ना साडी न्हेसता केन्ना भायर वचून घेयना. मम्माचें कबड ओपन केलें, साडी आसा, आवडली ती काडली. आणि ह्या साडयेचो मेन हे म्हणटा तशें की फिचर की ही साडी अशी बी न्हेस आनी उलटी बी न्हेस, कांय ना, सेम. आणि इतल्या लायट वेट आसा, रिवर्सिबल बॉर्डर्स आसा ताका. सो त्या खातीर ही म्हजी एक अशी स्टोरी आसली ह्या साडये बद्दल. ही बेस्ट साडी आमच्या जनरेशनाक की बाबा कशी नेस, इट वर्क्स. थँक्यू. मी सुहासिनी पेडणेकर ओल्ड गोव्यावरून आली आज. सो हा माझा फेवरेट कलर होता. माझ्याकडे येल्लो कलर नव्हती. सो आम्ही कोल्हापूरला गेलेलो तेव्हा मला पैठणी पण येल्लोमध्ये पाहिजे होती, पण जरा कमी बजेटमध्ये. सो मला जरा असं हे होत होतं की माझ्या बजेटमध्ये येईल का. तर त्यांनी दाखवले वेगवेगळ्या दाखवल्या, पण मला एवढंच माहिती होतं की पैठणीला मोर असतो. तर मी म्हटलं बघितलं तर मोरची डिझाईन आहे. तर आय वॉज लक्की. नंतर मी तुरंत घेतली ती लगेच. माझी साडी कांजीवरम. एक दीस आमच्या फॅमिलीन कोणाचे लग्न असले, माझ्याकडे आनी 4 कलर आसा. हो कलर नासलो माझ्या कडेन. हांव बेळगांव गेले, त्या पयलीं पळोवन येयल्ली साडी. तेन्ना म्हाका घेवन कशी दिसोंक ना. परत आमी हांगा रिटर्न आयली आनी परत म्हाका तीच साडी जाय. परती बेळगांव वचून परती साडी घेतली हांवें. थँक्यू. मी प्रियदर्शनी संसगिरी. मी आज ही नारायणपेठ साडी नेसली आहे. नारायणपेठ साडी तेलंगणा राज्यातील नारायणपेठ प्रदेशात बनते. या साडींची रचना आणि शैली महाराष्ट्रीयन प्रभाव दर्शवते. ही पारंपरिक भारतीय हातमाग साडी आहे, म्हणून ती नेसायला हलकी आणि सोपी असते. ही कापूस आणि रेशमापासून बनवली जाते, म्हणून ती सर्व ऋतूमध्ये घालायला आरामदायी असते. पण त्याही पेक्षा जास्त ही माझ्या आईची साडी आहे. तिने मला प्रेमाने तिची आठवण म्हणून दिली आहे. मायेचा उबदार ओलावा आणि हळूवार स्पर्श मला जाणवतो. त्यात तिच्या गोड आणि सुखद आठवणी दडल्या आहेत, म्हणून ही साडी मला खूपच प्रिय आहे. बोलण्यासारखं खूप आहे, पण शब्द अपुरे पडतात. शेवटी एवढंच म्हणेन, प्रेमा स्वरूप आई, वात्सल्य सिंधू आई, बोलाऊ तुझ आता मी कोणत्या उपाई. आई प्रेमा स्वरूप आई. नमस्ते. आता पेशवाई न्हेसोवपाक शिकयता पळय आं. फक्त आतां कितें आसा, लास्ट पल्लू आसा पळय तो असो घेवंक जाय उजजे सायडीक आनी गांठ मारपाक जाय. अशी घट्ट गांठ मारली न्हेसोवपाक बरें जाता. मागीर साडयेक पल्लू घेता तशेंच आतां पयलीं पल्लू घेवंक जावो. हो पल्लू घेतलेलो आसा आतां पळय. पेशवाई आमची कशी लायता. आता थोडी कितें करता, आतांची पेशवाई घेवंक अशी लायता. नमस्कार. आज आमच्यामध्ये हा सेजल ती बेन्स साडी हा पळय, फेमस पणजीचो शॉप, थंयसून येयलेली हा. सो तांकां आमी विनंती करता त्यांनी स्टेजीर येवचे. दुसरे आमचे जजीस अलिशा मॅडम, स्मिता मॅडम. जजीस आमचे स्टेज मातशेर येवचे मातशे. आम्ही बेन्स साडीचे दुकान आसा त्यांच्याकडे कॉन्टॅक्ट केला की त्यांनी बायलांक कितें तरी बायलांक मेळपा जाय, धाकलीशी वस्तू अशी की साडी ना जाल्यार अशें. पूण त्यांनी बरी साडी दिली. फर्स्ट साडी आसा ती 2,500ची साडी
सेकंड 2 साडी आसात ती 1-1 हजाराची साडी. तर तुमकां बरे प्राइज मेळ्ळे आणि कोण विनर आसा त्या सगळ्यांक पयलीच परबी दिता. आणि आमची जजीस आसा आमची HR मॅनेजर अलिशा नाईक, मागीर आमची स्मिता मॅडम. स्मिता मॅडम आमचे शेड्युलिंग जे आसा पेपराचे आमचे ते सगळे आणि रिकवरी असे सगळे ती पळयता. आणि त्या दोघांक आमी परीक्षक म्हणून आपयले. पहिली तांकां आमी फूल दिवया. दोन जजीस असले आमचे, सो दोघांचे एकत्र करून आम्ही प्राइज विनर्स काढलेले हा. थर्ड प्राइज तेजल. आमची सेल्फ ग्रुपाची बायला कनिष्का 2 ग्रुपांनी पेढे करतात. पेढे त्याची गरज खूप आहा. सो दूध बारीक चढचे आपण सगळं बिझनेस स्टार्ट केला. तो कसा तरी केला आपण किती आपण सांगतली. नमस्कार, माझे नाव प्रिया देवीदास रावत. हांव साल गांवांसून येयल्लें आसा आनी माझे ग्रुप विवोसून आमी बिझनस करतायो. सो आमचे युनिटाचें नांव आसा गोधन युनिट मिल्क प्रोसेस. माझे नाव प्रांजल प्रवीण नायक. आमी साळांसून येयल्या आनी आमी गोधन प्रोसेसिंग युनिटाची मेंबर आहा. आनी आमी हो युनिट स्टार्ट केला विवो थ्रू. आमच्या विवोचें नांव आसा वैभव लक्ष्मी विलेज ऑर्गनायझेशन साळ. आमी न्हू ह्यो बिझनस स्टार्ट करपाचें कारण म्हणजे आमचें विजनींग आसलें सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे हितून विवून. तेन्ना आमी ह्यो बिझनस प्लॅन केलो की आमच्या गांवांत खूब गोरवां आसात, बायलांची तेंची गोरवां आसा, थंयसून आमी बिझनस मिल्क प्रोसेसाचो चालू करया म्हणून. सो आमचे मेंबर 20 आहात बिझनसान ह्या. ते आमी मागीर स्टार्ट केलो. आतां आमकां 7-8 म्हयने जाले स्टार्ट केले. आनी तो आमी सेल करता. पयलीं आमी गांवा थ्रूच सेल करतालीं. आतां आमी गांवा भायर करून स्टार्ट केलें आनी ऑर्डरी घेवंक लागले लग्नाचे बीन आनी अशें कोणी फंक्शन बीन आसलें काय करतात. आनी प्लस आमी पनीर आनी तूप करतात. आनी हे आमचे पेढे आसा पळय ते प्युअर आहा. आमी भितर मैदो बी तशें कांय यूज करिना. फक्त दूध, साखर आनी वेलची घालता. आनी आमी ते बरें अशें मशिनान पयलीं करता आमी आनी मागीर ते गॅशीर बरें घोटयता आनी करता. हातीन शेप दिता आमी तांकां. आनी ते आतां 600 रुपया किलो. आनी कोणाक जाय जाल्यार सांगपाचें, तेजो नंबर बी आहा. किलो सायजी प्रमाणे येता. किलो 80 येता, 70 येता, 60 येता. मोठे जाल्यार 60 येता. तुमची ऑर्डर कशी आहा सायज जाय ती तशी प्रमाणे आमी करून दिता. लग्नाची बारशेची तशी आमी डिलिव्हरी करतात. डिलिव्हरी करता.